हो वेस्टर्न बायपास जो आसा हो 2.7 हे काम पेंडींग उरला 2.7 किलोमीटर तितूंतले 9.80 हे किलोमीटर जे आसा एलिवेटेड ब्रिज येतलो हांगसर फ्रॉम फिश मार्केट होलसेल फिश मार्केट टू कोमा जो आरोबी रेल्वे ओव्हरब्रिज आसा थंय म्हटल्यार एलिवेटेड ब्रिज आनी हीच मागणी आसली लोकांची आमी ते हे बसयल्ले आसा. आता विषय जो आसा सगळो एनजीटी आसा एनजीटीच्या जशे निर्णय येतलो त्या प्रमाणे बाकीचो हो जो 2.7 आसा तो कंप्लीट जातलो आनी वर्स भितर हें काम जातलें आनी आमचे गांवचे ग्रामस्थाचे विजय बाबाचे आसले जे आमी आतां हे जे मड फिलींग केलां हें पायलींग करपाक आमच्यो मिशनरी थंय व्हरपाक सॉयल टेस्ट करपाक आनी मागीर खांबे काडपाक म्हणजे ते थोडे दीस हे तशें उरतलें आनी जेन्ना ब्रिज एलिवेटेड ब्रिज जातरी हे सगळे मड जे फिलींग केलां ते टोटली काडटले आमी पूण तेज्या पयलीं हे आतां फुडलो जो मनसून सिजन येतलो तेज्या पयलीं हांगा क्रॉस आमी उदक पास जावपाक क्रॉसींग जे सगळें तुका जाय तशें आमी करून दितले आनी बरो विशय मांडला खरें आनी हे पयलीं आमचे ऑफिसर समज तेंच्या ऑफिसान वचून मांडलेले जाल्यार आयज आमी हांगा विजय बाबा कडेन आहलो हे आमच्या ऑफिसरांनी मातशें पळोवपा येते हे आमचे ऑफिसर म्हणून तुमी आतां ना आमी ना ना ते मागीर आमी आमी नाल्यार विजय बाबा आसतलोच. We are not against the road. We are not against the bypass. What we want is that bypass जातना 6 म्हयन्यांनी हे काम जावंक जाय. दर जायना कित्याक ते म्हणटात आमचो कॉन्ट्रॅक्ट बाबा आहा तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर तो म्हणटा हे 6 म्हयन्यांनी काम जावंक शकना ताका 2 वर्सां वतली. आमचे इंजिनियर म्हणटा त्यांनी जाल्यार मिनिमम 1 वर्स म्हणटा मिनिमम पण जावं बेसिकली हे पावसान जावचें ना. ह्या पावसा पयलीं डिझायन्स बी फिक्स करपाक सॉल्युशन चालू आसा. सो आमचो भंय कितें आहा की ह्या पावसान गांव बुडटलो सो गांव सो दीस इज 980 मिटर बरें. आमचो इतलोच इशू की हे जे तूं भरता रस्तो करतना हे रस्ते करतना हे जे उदक उरतालें हांगा हे उदक हांगा पावपाक जाय रिवरान ही रिवर मरे सो दीस इज द रिवर साल आमी हे पळय रिवर सालाचेर पोवता आमी हांगा सो हांगा 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 अशें क्रॉस ड्रेन वचून ते रिवरीन पावपाक जाय हो डिमांड आमचो. पायप घाले पायप ना जाल्यार कट द रोड. सॉयल टेस्टिंग सॉयल टेस्टिंग जाले आमच्याकडे प्रिकास्ट आसा पळय आमच्याकडे प्रिकास्ट आसा पॅनल्स तुका दवरतलो हांव विजय बाबा आमचे मुंगलावेले लोक माडलातले लोक हांचो एक एप्रिहेन्शन अशें आहा की जे मातये भरता ताजे खातीर दुसऱ्या सायडींतलें उदक थंयच उरूंक जायना आनी फ्लडींग गांव जावंक जायना. हाजे खातीर कितें आमी प्रिकॉशन घेतले म्हळ्यार क्लोज इंटरवल्स आमी ड्रेन्स करतले म्हळ्यार एवरीथींग लिडींग टू द रिवर साल हे आमकां इन्शुरन्स मेळ्ळें आनी हे इन्शुरन्स आमी वी आर हॅपी विथ इट पूण तें जावपाक जाय. सगळो हेतू असो आसपाक जाय की पावसान फ्लडींग जावंक जायना. एट द सेम टायम वेस्टर्न बायपासाच्या विरुद्ध आमी ना वेस्टर्न बायपासूय जावंक जाय आनी जें तांणी रिकमेंडेशन दिल्लें आहा म्हळ्यार तांचे एक्सपर्ट कमिटी एनजीटीच्या आनीक डिपार्टमेंटान आनी WRD की हांगाच्या 980 मिटर म्हळ्यार कोमांतलो रेल्वे कितें तो ओव्हरब्रिज ताजे मेरेन एलिवेटेड जे जाता ताजें हांव स्वागत करता पूण तें जावपाक जाय आनी सरकारान एजीन डिमांड करूंक जाय 2 तारखेक हायकोर्टान जेन्ना केस येता तेन्ना हे हाजेर फायनल एप्रुवल मेळचें ते मंत्री म्हाका दिसता डिपार्टमेंटा कडच्यान करून घेतलो. सुरावलेचे लोक जे पळय स्टीलताचे डिमांड करता न्ही तसो तुमचो डिमांड हांगा आसा हो स्टील तो एलिवेटेड म्हळ्यार स्टील आमचो डिमांड एक्सेप्ट जाल्लो आहा कित्याक खंयच्यान डिमांड करता तो आमचो डिमांड हांगाच्यान भितर सरला थंयच्यान अप टू 980 मिटर जंय जे आमकां लागता एक्चुअली 980 मिटराचे फाटली सायड मडगांवान पडटा ती आमकां तशी लागना म्हणून आमी शेजारी म्हणून शेजाऱ्याचे आमी विचार करूंक जाय तितल्याच आमी विचार करतात आनी आमचें काम जाल्लें आहा. आमी जे वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स आमचे चेनीजीन म्हळ्यार आमचे फातोर्डा मतदारसंघात जो आमी डिमांड केला तो गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केल्लो आहा एक्सपर्ट कमिटीन एक्सेप्ट केल्लो आहा तो हायकोर्टान एक्सेप्ट करचो हें आमकां दिसता आनी हायकोर्टाक देर इज नो रिजन नॉट टू एक्सेप्ट इट आनी तशें जर जाता वोगीच आवियार जाता केस फुडें वता जाल्यार वील बिकम पार्टी टू द केस टू सी दॅट इट हॅपन्स क्विकली. म्हणून हें सगळें जावन हे पावसाचे पयलीं जावंक शकना. पावसाक 6 म्हयने आसा आयच्यान आज नोव्हेंबरान आमी उलयता अशें धरलें जाल्यार
म्हणून पावसाचे पयलीं हें जावंक शकना हाका मिनिमम 1 वर्स लागतलें म्हळ्यार पावस येतलोच तो पावस येतलो असो विचार करून आमी प्रिवेंट करपाक कितें स्टेप्स घेतले म्हळ्यार बेसिकली प्रिकॉशन घेतले हें प्रिकॉशन आमी घेवंक जाय आनी आमकां टॅक्निकल सायडी कडच्यान अश्युरन्स आहा की क्लोज इंटरवल्स ते हे करतले